पळयलें न्हू इश्टानो, राणे साहेब सांगता पळय तें बरें आसा, पण शिक्षणान मागीर अशीं जाता भुरगीं. एक्चुली इश्टानो आमी न्हू पयलीं खूब हुशार आसले, खूब हुशार आसले आमी. ह्या स्कुलान, ह्या शिक्षणान, ह्या कॉलेजीन आमची वाट लायल्या. जाल्यार आमी जन्मताच कितले हुशार सारके पयलींच कळटालें जालें ना. इश्टानो हुशारगिरी वाडच्या पयलीं आमी एक घेवया बारीकसो विसव आनी मेळया विसवा उपरांत. तो पर्यंत तुमी खंयच वचूं नाका. हांव वचूं अंकल घरा. थँक्यू अंकल. पण वयच्या पयलीं अंकल एकूच, मनी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, माय नेम इज शीला, शीला की जवानी, आम टू आवे ता ला 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 टा टा ला 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 ला. तो बाबू गेलो रे काय आसा थंय तो. चल 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 शिव हांगा मरे. विसव विसव घेया विसव. ओके. जस्ट इमॅजिन. विसवा उपरांत तुमकां येवकार इश्टानो. आनी आयज परत एकदां चीफ मिनिस्टरान खूब रिक्वेस्ट केली म्हणून खंय तरी मडगांवां तेंच्या फंक्शनाक हांव आयज गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून आयला. रिक्वेस्टार असो एका उतरार आनी कांय ना कळ्ळें न्ही. पळोवया आयज तरी CM हांवें सांगलां तशें करता, हांवें दिला ती स्क्रिप्ट उलयता काय आपणाक जाय तेच करता. पळोवया आयज कितें करता तो. उलयता पळय तो. तुम्ही शिकात, जाय तितले शिकात, काय घेवपाची गरज ना. घराकडेन पयशे ना जाल्यार सुद्दां चिंता करपाची गरज ना. आरे देवा होय लागलो तेंच सांगपाक. राणे तेंच सांगता. होय ते शिका 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 म्हूण कितलें शिकपाचें. पोटान दुखलें शिकोन शिकोन. आमकां कितें थंडी जाल्या. हेंच्यांनी सर्व शिक्षा अभियान सुरू केला काय कितें. इलेक्शन आता कोण दोळ्यार पट्टी बांदून भोंवता तर कशें दिसतलें. अशें खूब जाण आसता ते पट्टी बांदून भोंवता. आमचे मडगांव बी कोण कोण आसता ते म्हणटा पट्टी बांदता. मडगांव काय जावना म्हणटा. हांव म्हणटा पट्टी बांदून जर कोणी भोंवलो ताका कांय दिसपाना. आमी म्हणटा तूं पळयना गे बाबा, तूं पट्टी बांदूनच भोंव, तुजे आनी दोळे लागत न्हू. कितें इलेक्शन तोंडार येयला आसतना अशी अशी भाशा वापरप हें हांवें बरोवंक दिवंक नासलें. तांकां फक्त मागीर आरोप दिसतात, स्कॅम दिसतात. प्रत्येक कडेन फाल्यां सकाळीं तांचेर न्हिदले कडेन उदक मारून सुद्दां उठयले जाल्यार तो उठटा आसतना स्कॅम स्कॅम म्हणून उठलो जागो जाता. इज दीस फॉर पर्रीकर ऑर ओपोजिशन पार्टी टोटल. फाल्यां जर हांगा मिटींग जाली जाल्यार निळकंठ आपल्या 4.5 वर्सांच्या कारकिर्दीचो पाडो आसतलो. हे विकास कामां आपणे केल्या ताका उत्तर दिवपाक लायात. कोणाक उत्तर दिवंक लायता. नांव घे डायरेक्ट नांव घे. सडेतोड नांवां घेवपाक स्टार्ट कर. 3-4 म्हयने उरल्या इलेक्शनाक आतां. नांव घे नांव घे. हांव आनी मुख्यमंत्री जातलो अशें हांवें स्वप्नांत चिंतूंक नाशिल्लें. कारण म्हजे वयर कांय व्हडलेशें हें नाशिल्लें, कॉन्टॅक्ट सुद्दां म्हजो तसो नाशिल्लो त्या वेळाचेर. पण काँग्रेसच्या अध्यक्षाक दिसलें की हाका चान्स दिवन पळोवया गोंयांत कितें स्टेबल गव्हर्मेंट उरता जाल्यार. आनी म्हणून तिणें म्हाका संदी दिली आनी 2007 हांव स्वप्नांत नासतना मुख्यमंत्री जालो. या सांगो हांव खरें कितें तें सांगो. तूं कसो मुख्यमंत्री जालो आनी कोणाच्या आशिर्वादान मुख्यमंत्री जालो सांगो सगळें सांगो सांगो. तर इश्टानो तेन्ना न्ही दिगंबर कामत मुख्यमंत्री कोणाच्या आशिर्वादान जालें जाणा तुमकां खबर आहा. देवाच्या आशिर्वादान. तांकां देव सदांच पावता. देवाची तेंचेर कृपा सदांच आसा. देवाच्या आशिर्वादान ते CM जाल्ले. म्हणजे थोडे आमी बी म्हणटा अरे हो मुख्यमंत्री जालो कसो काय म्हणटा. हें मात खरें. हें मात खरें. हांव आयज सुद्दां म्हणटा की अरे इतलो सादो मनीस आनी इतलो खरो मनीस मुख्यमंत्री जालो तरी कसो. पूण 4.5 वर्सां गोंयांत हांवें स्टेबल गव्हर्मेंट दिवपाचो प्रयत्न केलो. एक सरकार एक मुख्यमंत्री सामकें. अरे अरे अशें स्वताच्याच ग्लोरीन बास्किंग करूं नाका. अजून इतले कित्याक व्हडली सोडटा. इतल्यो बडायो कित्याक मारता. अजून 2-3 म्हयन्या इलेक्शनाक बेश्टोच बडायो मारूं नाका. नाजाल्यार 6 म्हयन्यांनी बदल, 6 म्हयन्यांनी मुख्यमंत्री बदल, 1 वर्सान मुख्यमंत्री बदल हें जातालें.
आणि 4.5 वर्सां काम म्हणजे मंत्रिमंडळात कितले मनीस आसा सगळे अति महारथी माझी रती महारथी न्हू रती अग्निहोत्री एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला आए ब्रार दिल्ली अरे रेड्डी पुढे 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 सांग. चर्चिल माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक माजी मुख्यमंत्री या सगळ्यांक बरोबर घेऊन अलायन्साचे सरकार आगेली एनसीपी सुदीन ढवळीकर आली एमजीपी या सगळ्यांक बरोबर घेऊन कसरत करत सरकार मुखार व्हरप हे कितले कुस्तार काय पेपर वाचतकीर कळटा आसा. इश्टानो आयज हो सीएम कितें खावन आयला देव जाणा. फाटली 4 वर्सां तो जे उलोवंक ना ते आतां फाटल्या 4 मिनटान तो बरळोन उलोवन मोकळो जाला. इलेक्शन लागीं पावता पावता म्हळ्यार सीएम खूबच आक्रमक जावपाक लागला अशें दिसता. आनी हें पळोवन ओपोजिशन लिडर खूब अलर्ट जाला. आपूण खंयच जाम पडचो न्ही म्हणून सद्या भरपूर पर्रीकर सर सद्या भरपूर कडक पत्तीवाली चाय पियत आसा. खंयूय केन्नाय खंयच्याय वेळार जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे अशें ध्यासूच म्हणून पर्रीकरान घेतला. पया आतां ही स्टायल पळया व्हडल्या मनशांची व्हडल्यो स्टायली. बडी आदमी ऐसे चा पी सकते. पयली चा बसशेन वतप चूक केली प्रत्येक वेळा असली चूक तुम्ही न घडयता त्या वेळा आयच्यानच तुम्ही मागीर परत बसयेंतली चा कपान वतप. आम्ही सगळ्यांनी एक देख घेवपाची उमेद घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आयज हांगा सगळे लोक जमला आणि तुम्ही सगळ्यांनी मागीर ती 1-2 पेग चा आय मीन कप भर चा सॉरी सॉरी 4 जाल्या सांची कप भरलेली चा घटा घटात पिवप. हांगा जमपाक कारण म्हणजे तुमकां हेच्या फुडलें जे सरकार आहा चा पिवपाच्यो खुबश्यो स्टायली आसूं शकता. हें तुमकां केन्ना खबर आसलें? आमकांय खबर नासलें. आमकां पर्रीकर सर दाखयता चा पिवपाच्यो स्टायली. स्टायल नंबर 1 जाळून बसलेल्या तेका सगळ्यांक तुम्ही परत सिलेक्शन स्टायल नंबर 2 व्हडल्या मनशांच्यो व्हडल्यो स्टायली. खुर्चेक तेकोन बसप आनी चा पिवप. खंय तरी तुम्ही तेको दिलो असो दिसतलो ना जाल्यार आमी प्रत्येक वेळा स्टायल नंबर 3 भारतीय जनता पार्टीचे जर सरकार ह्या वेळा आणि चा बरी लागली आणि ती पिवन तरतरी आयली हे कशें सांगप? तोंडार एक्सप्रेशन हाडून संतुष्ट एक्सप्रेशन बरी लागली. सो अशा तरेन आसता पिवप च्या. डायरेक्ट न्हियेले आनी घटा घटा वतली. तो दाखयता न्हू कशी ती. तर इश्टानो तुमी अशीच च्या पियात आनी सांगात की च्या पिवपाची टॅक्नीक बरी काय वायट. तुमी कितें करा तुमी म्हाका मेल करा paresh@prudentmedia.in हाचेर और तुमी म्हाका SMS करात. टायप करा गोंय FB स्पेस सोडा मॅसेज तुमची टायप करा नांव आनी जागो आनी ती मॅसेज धाडा ह्या नंबराचेर 59898. आनी इश्टानो हो एपिसोड ह्या म्हयन्याचो पयलो एपिसोड. सो आमी कांय वेंचीक फिडबॅक्स वाचुया. संपदा बांदोडकार मडगांवच्यान, शाईश धावजेकार थिवेच्यान, ऑल्विन फ्रॉम कोलवा, विशाल PG इतलेंच नांव दिलां हाणें, केलिन फर्नांडीस चांद्रासान आनी हांव गोंयकार परवरकार कोणरी हांच्यांनी सगळ्यांनी म्हाका परबी धाडल्या दिवाळेच्या आनी तोखणाय केल्या जस्ट इमॅजिनाची. आनी paresh@prudentmedia.in हाचेर चंद्रकांत देसायान म्हाका दिवाळेचे उनवणीत परबी धाडल्या. बरे पणटे बी धाडल्या सामके ते वॉलपेपर्स बी. आनी साईनाथ अगरवाडेकर म्हणटा जस्ट इमॅजीन ताका खूब आवडटा. टोनी डिसा म्हणटा की ताका खंय म्हाजी ती ज्योतिशी एक्टींग केल्ली पळय ती ताका खूब आवडली. सांतान आंतांव कारमोणेच्यान म्हणटा की जस्ट इमॅजीन पळोवन तो खूब खोशी जाला. इश्टानो हो तुमचो मोग कमी जावंक दिवनाका. हो असोच वाडत वचो न्ही आनी तुमचो मोग म्हाका धाडीत रावा SMS आनी मेलच्या रुपान. आनी कितें करा जस्ट इमॅजीन पळयत रावा, हांसत रावा, बरे भशेन रावा आनी काळजी घ्या स्वताची. मातशे ट्रॅफीक रुल्स बी बरे फॉलो करा आनी अडल्या नडल्यांक मदत करुया, फुडें सरुया. आमी गोंयकार. इश्टानो
देव बरें करूं, मेळोया फुडल्या मंगळारा.